खाणी मोडकर जनेल. बरयणार रोहन रोज. सादर करता वीरा कुटिनो मीरा रोड. हरशीं राती दिपू घरा बागलार पावता आसतना घरचें दार धांपून सासतलें. त्या वेळा तो दार बडयतलो आनी तें खीळ काडून दार उक्तें करतलें. पूण आज दिपून दाराचेर ठोके मारी जेतर खर्र आवाजान बागलाक इडें सुटलें. आरे, राणीन खीळ घालूंक ना? एकाच सणें मोती उदेल्ल्या दुबावी चिंतना बराबर तो एक मेट मुखार गेलो. आज तो हरशेंच्या प्रास बेगीनच घरा पाटयां येयल्लो. हरशें तो घरा रिक्त आसतना वरां रातीचीं 12 उतारतलीं. गाडांगवाल्यान दार धांपचे पर्यंत थांचे हांचे पियोन आसो तो गाडांगाचें दार धांपल्या उपरांतच घरची वाट धरतलो. ताचें काजर जाल्ल्या ह्या 2 म्हयन्यांनी सुरविल्ले 2 हप्ते सोडन अशेंच चलोन आयिल्लें. पूण आज बेगीनच 10:30 वरांरच तो घरच्या दारार पावुल्लो. इडें सुटिल्लें तें बागील हळवायेन लोटी लागलो आनी आमाशेरातीच्या भायल्या काळोखांतावन भितर मिणमिणी जळच्या लांब्यावच्या मंद प्रकाशांत माजरां मेट मुखार दवरी जेतर मुखलें दृश्य पळोवन तो एक फावटी उडोवन पडलो. ताचे दोळे रुंदाले. थंयसर पिंजलेली बाजू आनी तांतल्यान उक्तें दिसचें राणीचें पुडपुडीत हरदें. पळयता पळयता ताचें काळीज धडधडोंक लागलें. राणी मुखल्या वणतीक वणकोवन बशिल्लें. ताची ती पिंजलेली बाजू आनी पेंगटा पर्यंत वयर सरून आशिल्ल्या घागऱ्या बराबर तें विणगेशें दिसतलें. बलात्कार, अत्याचार या खून? कठीण बेविस्तारांची चिंतना ताका दसूंक लागली. त्या सिकिणा चुरूक जाल्लो तो खांबच्या पांयांनी ताचे सरसी पावलो. पिरंगोवणे बराबर तकसल्ल्या ताळ्यान फुसफुसचें ताका सारकें आयकलें. आतां कितें पळयताय? मोद्याने राती उपरांत माथ्यार वतून घरा येवंक जाय न्ही तुका? आतां ये, रागान किंकराटलें तें. ये आनी जेव शेजारच्या बोकल्यान उश्टें केल्ल्या मडकेंतलें. आनी का शेजारच्यान उश्टें करून दवरिल्ल्या म्हज्या कुडीक. राणी, कितें म्हणटाय तूं? गागेलो तो सगळो सुदेस्पर जावन. हरशें विपरीत आमाला वरवीं तो गागेतलो तर आज आपणा वरवीं आटापूंक तशें सोसूंक जाय नातली परिगत पळोवन तो गागेल्लो. आनी कितें म्हणचें? परत राणीचो ताळो. आमी घर म्हूण आपणावच्या ह्या ल्हान कुडाचें तें मोडकर जनेल सारकें कर. थांतल्यान कोणी तरी भितर तिळतीत. शेजारचो बोकूल सोरयां रिगोवन आमचे जेवणा कुडके उश्टें करीत म्हूण तुका सांगून सांगून पुरो जालें. आनी दिपू, आज बरोवन येवच्या गदगदीत ताळ्यान मुखार उलोवंक तें कश्टलें. आज तुका हांव उश्ट्याची जाली. तुज्या त्या मोडकर जनेला वरवीं आनी तुज्या ह्या पियोवण्याच्या अरबसा वरवीं तुका हांव उश्ट्याची जाली. क्रोध मिश्री ताळ्यान परत तें बोबाटलें देदेस्परान. आनी आतां हें उश्टें तूं जेव. हें आयकता काळजाक बाली तोपुल्ले बरी सगळो सुदेस्पर जाल्लो दिपू यांत्रीक रितीन विचारी लागलो. तुवें बागलाक खीळ घालूंक नातली वे?
ह्या सवालाक राणी एकासाणे रागान नागीण जालें. तुज्या त्या मोडकर जनेलांतल्यान भितर रिगिल्ल्या बोकल्याक भायर धांवडोवंक बागील उक्तें करीजे तर. तो 2 पांयांचो बोकूल भितर रिगिल्लो. तुमी दादले अशेच दुबावी. घरा आसच्या स्त्रियांचेर दुबावता शिवाय घरा भितर सोरूंक आयिल्ल्या सोराचेर न्ही. तशें न्हय राणी. ह्या वेळा कितें उलयल्यार ताका कठीण राग येता म्हूण समजल्लो तो ताका मोगान बुजय लागलो. तशें न्हय अशें मात्ती घाल तुमकां पुरपुरलें तें मोदेंच. पूण दिपून सोडलें ना. राणी परत म्हणालो तो हुस्को भरिल्ल्या मायपाशी ताळ्यान. तुजे ते हाल हावाल कश्ट दूख चिंता आसतना म्हाका कश्ट दूख एकासाणे रागान गरजेलें तें मोदेंच. हरशें तुवें मोद्याने राती बेबदो जावन येवन दिवचें तेंच. म्हजी कूड सवकासायेन सुखाक आयती जाता म्हणलें तें तुका पडोन वचोंक ना. तूं माथ्यार वतून येताय आनी म्हजेर दुकरा बरी पडताय, लोळताय आनी मन जाती भशेन म्हज्या कुडीचे 7 सुक्रार करताय. उपरांत हांव सुखाक आयती जाता म्हणटाना जालें. तूं निवताय आनी न्हिदताय आनी आज ताचे हातीं भोगिल्ले कश्टी तेच. ताणें दिल्ल्या आनी तुवें दिवन आसच्या कश्टाकरांदायेक कांय फरक ना. फरक इतलोच, तूं काताय हक्कान, ताणें केलें बलात्कारान. राणीची ही काळजाक मारची कठीण उतरां परत परत आयकतना दिपू सगळोच रागान कडकडोंक लागलो आनी एकासाणे गरजेलो. कोण तो बेवारशी? दिपू तावन असलोच सुक्रोध आशेन आशिल्लें राणी घडयेन चुरूक जालें. आतां बोबाटून कितें फायदो? हरशें राती नाकभर पियोन येवन तूं तुज्या कामातुरायेच्या बळान म्हज्या कुडीर लोळतना तो त्या मोडकर जनेलांतल्यान भितर तिळटालो आनी हांव तो कोण म्हूण कळनासतना राती माथ्यार देंवसार घेवन येवन फांत्यार उठोवन खामाक वेच्या तुका कशें केदाळा सांगचें म्हूण कळनासतना सदां मोतींत बेंग येवन थकली विरार करून आशिल्ली. त्या खातीरच हांव सांगून आशिल्लीं तें मोडकर जनेल रिपेरी कर. बील बांदिनासतना न पयस जाल्ल्या वीज सक्तीची विलावारी कर म्हूण. वीज दिवो आसुल्लो तर बागला भायर आसच्या त्या दिव्याच्या उजवाडाक तो भितर तिळतो ना, रिगतोय ना. पूण तूं तुज्या पियोण्यान खंय आयकलोय? आनी आज आज ते बोकूल भितर रिगलेस आनी सगळें उश्टें करून गेलें. 4 पांयांच्या बोकलान जेवणाचें कुंडलें उश्टें केलें तर 2 पांयांच्या बोकलान तुज्या राणीक उश्टें केलें. रडता रडता एकासाणें तें किंकराटलें. आतां ये आनी खा उश्टें. खा बोकलान उश्टें केल्ल्या मोडकेंतलें आनी खा पोरक्यान उश्टें करून दवरल्या तुज्या राणीच्या कुडीक. ये दोनी उक्तींच आसात. राणीचें हें रागिश्ट वर्तन पळयतना ताका तें देदेस्परान सगळेंच पिशें जालाशें भोगलें. आतां राणीक आपणाचो मोग हुस्को बजवण गरजेची म्हूण ताका खिणान कळीत जालें. ना राणी, तूं उश्टें जावंक नाय. मोवाळायेन पुसपुसलो तो राणीच्या कानान आनी ताची दुखांनी भरलेले गाल कामच्या हातांनी भोव मोगान पशें लागलो. आपल्या 2 म्हयन्याच्या लग्ना जिवितांत दिपुतावन येदोळ भोगूंक मेळनासलो मोवाळ मोग आज पयले फावटी भोगूंक मेळटना
राणीची मोत जागृत जाली. त्या मोवाळ स्पर्शाक पुळाकीत जाल्लें तें सर्व विसरून हळवयेन दिपूच्या मोगाला रांक स्पंदीत जावंक लागलें. दिपू मोगा उमाळ्यांनी उक्त्या हरद्याचेर ताका बोळान आरावन फुसफुसलें तें, आज तूं पियोन येवंक नाय? पियेलां, पूण मीत मिरवून पियोंक ना. राणीच्या उबार स्थाना मदें फुसफुसलो दिपू. खरेंच सांगता राणी, तुजो हांव चड मोग करतां. तुवें सांगिल्लो हर एक विशय म्हजे मोती आसा. मोडकर जनेल, वीज सकत हें सगळें सारकें करूंक हांव हर प्रयत्न करूनच आसां. त्या देखूनच हांव फुंक्याक मेळच्या सोऱ्याक राखून रावतलों. ह्या सोऱ्याक घालच्या पयशांच्या उरोवणेक हर प्रयत्न करून आसलो, पूण ह्या प्रयत्नांत राखोणी आसता. म्हाका फुंक्याक सोरो दिवच्या व्यक्तीन मीत मिरवून पियोवचे पर्यंत हांवें राखजे पडटा. पूण एक फावटी तो दीत तर मागीर ताणें दिवच्याक मीत आसना. हाचो परिणाम मितीन पियेजे म्हूण मौन आसतलें तरी म्हजी मीत चुकतली. पूण आज म्हयन्याचो अकरेचो दीस जाल्ल्यान हातीं पयशांचो बरगल आशिल्ले सगळे लेखाचे पियोन फाटीं वेतले. आनी हांवूय फुंक्याच्या आमालाक राखनासतना लेखाचें पियोन फाटीं आयिल्लो. पूण राणी बोरण्योच्या थाळ्यान तो उलोवंक कश्टलो. राणी हांगा पावतना वेळ उतर्न जाल्लो आनी दिपूचीं दुकां राणीचें उक्तें हरदें भिजयतना फारीकपणाच्या क्रोधा बराबर उद्वेगान देंवुल्लीं राणीचीं दुकां दिपू थंय हळटार फारीकपणाचें कीट जल्मोंक सकलीं. आनी तें कीट जळचें खेण जावन बदलून येत आसतना हळटार ताचे वोंट वेगळे जाले. राणी, सांग आतां, कोण तो फट्टींग? चिंतनांनी मिसलो नाशिल्ल्या राणीक हें सवाल आयकतना एकाचसाणें राग जळोवन क्रोध बरोवन ताच्या वोंटांतावन उतरां उसळ्ळीं. सायमन, तुज्या दन्यासो बासो, फट्टींग सायमन. सायमन? एकाचसाणें दिपूच्या कानांक हून शिशें वतिल्ले परी जालें. शिराशिरांनी उजो धांवलेल्या अनुभवान सगळोच क्रोध आनी सडपडसो तो आपल्या कानांक फातयेना जालो. तरी राणीच्या वोंटांक ताणें फातयेचेंच आशिल्लें. आपूण ड्रायव्हर जावन काम करच्या धन्याच्या घरा आपणाक चड लागशिलो. हर एका संगतीन चड चळवळें नासून जावं गुटाची या अनमराखाताची या सूख आनंदाची सर संगती एकामेका वांटून घेवचो धन्याचो भासो सैमान. आनी आज त्याच सैमानान मुखार चिंतूंक ताका जालें ना. राणीच्या पेंगटाक आरावन आशिल्ले ताचे ते लोंगटा सारके हात क्रोधान राणीक दुखोवंक लागले आनी ताचे रागान खामचे वोंट ताच्या नियंत्रणा भायर फुसफुसोवंक लागले. बेवारशान जिवांत उरोवंक नजो. ताका सासून सासून कुडके कुडके करतलो. हें आयकल्लेंच राणीन एकाचसाणें ताका बोळान लोटून आपल्या कुडींतावन वेगळें केलें. आनी कितें म्हणटाय तूं? बोबाटलें राणी. पूण दुसरे घडये तें आपल्या आमसोरी कर्तुवाक सुरसुरलें. घडयेन परत दिपूक आरावन केश पोशेवन म्हणा लागलें, कसली पिशी आलोचन तुजी. तूं ताका मार आनी जैलाक वच, उपरांत हांव वाटेर.
उतरां बराबर ताणें मोगा उमाळ्यांनी खामचे आपले वोंट दिपूच्या वोंटांचेर दमन्न परत म्हणा लागलें, दिपू, म्हाका तूं जाय. तुजे शिवाय म्हाका जियोंक नाका. म्हाका तूं जाय जाय. उद्वेगान दिपूक आरावन धरलेली वेंग चड आनी चड बळादी करून मोगान तें पिरंगोवंक लागलें. राणीच्या शिराशिरांनी बरोवन येवच्या उद्वेगाच्या उमाळ्यांनी ताच्या वेंगेंतलें बोळ सोडून येता आसतना ताच्या उबार उक्त्या हरद्यार चिडून आशिल्लो दिपू आपल्या मोतींत रुपीत जावन आसच्या पारीकपणाच्या येवजणेक लागून ह्या राणी सैमाना वरवीं उश्ट्याचें जालां म्हणलें आपणा वरवीं जिरोंक सकनातल्या कांठाळ्यान कोणना. सुखालारांनी उपयोवच्या राणीक सांगात दिवंक दिपूक कश्टांचें जालें. चिमटे तेलाच्या आबावान लांप्याव पालवलो. तांणी घर म्हूण वोलायिल्लें तें कूड सगळें दाट काळोखान बुडलें. उद्रेकीत आवेशान दिपूचेर एका तरासो जुलूम आदारून ताच्या कुडीतावन सूख आपणावंक प्रयत्न करच्या राणी थंय एक फावटी तो मालवतलो तर दुसरे घडये पारीकपणाच्या येवजणेंत तो मिसलो नासलो. अशें दोन दोणीचेर पांय दवरले परी जाल्ल्या दिपूक ह्या सन्निवेशांत राणीक सहकरसूंक तो सलवो नासलो. कितले प्रयत्न केले तरी ताची कूड बळान सडपडून आसच्या राणीच्या बोगणांक स्पंदीत जायनातली. मेडिकल विद्यार्थी सैमान आपली भयण लिंडा आनी बावोजी शिबू जोसेफ हांचे उट्टूक रावतलो. ती व्यापार वायवाट तशेंच समाज सेवेच्या कामांनी रात दीस मग्न जावन आसतना हाची अन्नाडपणां, ड्रग्स, आमाल पियोणें तशेल्यो वायट संवयो तांच्या गुमानाक येनातल्यो. असल्या संगतींनी साबार फावटी दिपूनच ताका राखून व्हेल्लेंय आसा. पूण आज त्याच सैमानान ताका घात केल्लो. ताचे वरवीं भोगसूंक जायनातलो तसलो विश्वासघात केल्लो. भोवशा ताची सर अन्नाडपणां हांवें लिपोवन व्हरून ताका राखल्ल्यान ताच्या वायट संवयांक पाठिंबो दिल्ले परी जालें कोण ना, सुरसुरलो दिपू. अशें दिपू क्रोधाच्या नानांतल्या चिंतपांनी देदेस्पर जावन पारीकपणाच्या येवजणेंत मग्न जावन आसतना हें कांयच नेणें आसलें राणी उमेदीन ताका आरावन ताच्या आंगार लोळोवन आपले विश्वे वोंट हात दिपूचेर सरोवन ताका जागोवंक प्रयत्न करून आशिल्लें. पूण आपल्या विविध चिंतपां वरवीं जागो जावंक कश्ट नाशिल्लो दिपू राणीक फावो ती प्रतिक्रिया दिवंक सकनातल्या वेळा निमाणे राणीन आपली सलवणी मानून घेतली. भोवशा आमालार आसल्यार मात्र हाचें दादलेपण जिवाळटा कोण ना. निराशेच्या बोगणांनी तें आपल्या मोगा आवेशाक हळतार विराम हाडी लागलें. थोड्या वेळा आदीं सैमानाच्या कामोकी हाता विरोध झगडल्ली आनी आतां दिपूच्या कुडीचेर केल्ल्या लांब प्रयत्ना निमती कठीण तकल्ली राणीची कूड विशेवाशेली. दिपूक आरावन आशिल्ली ताची ती घामेल्ली कूड थोड्याच सेकुंडांनी न्हिदेंतय प्रेरीत जाली. ह्या ऐन वेळा राणी केदाळा निवता, केदाळा न्हिदता आनी आपूण केदाळ हांगातावन सुटता म्हूण राखून आशिल्लो दिपू खिणान चुरूक जालो आनी आपणाक आरावन घरा येवन आशिल्ल्या राणीक जाग जायनाशें भोव सत्रायेन आपणातावन विंगड करून ताका देगेर न्हिदयता म्हणटाना त्या मोडकर जनेला लागीं भोव ल्हान एक आवाज ताका आयकलो. त्या धाट काळोखान ताची आतुरायेची दिश्ट त्या कुशीन परततना ताच्या कपलार मिरयो उदेल्ल्यो. थंयसर एक जोडी दोळे भितर तिळून आशिल्ले.
काळोखांत उजाळून आसच्या त्या दोळ्यांचेर दिश्ट कंसयताना तो अंदज करी लागलो. ते जोडी दोळे माजराचे, खंडीत जावन त्याच बोकलाचे, ओडल उश्टें घालून गेल्ल्या बोकलाचे. एक पावटी सोर्न केल्ल्याक उपरांत तिस्स रूस. परत परत सोर्न खावचीच वडणी. तसल्यांक ऐन वेळार बूद शिकयना तर मुखार तवळ तवळ तो सोरूंक येतलो. एकच पावटी ताच्या मोतींत सैमानाचें मुखामळ उदेलें. आनी वेळ काडचो न्ही आमसरलो तो. परत ताणें सोर्न खावचें फुडें ताची विलावरी जायजे. बारीकपणाच्या चिंतना बराबर चुरूक तो जालो. खिणान त्या काळोखांत रान्नी लागीं आसच्या सुरये खातीर सासपा लागलो. तांगेर आसची एकच सुरी. मांस मासले की तिस्स, पियाव मिरसांगी की तिस्स. ताणें ती सुरी सोदून वस्तुरूंक कळावची दोरी कातरली. तो भुरगो आसतना गाद्याक येवच्या रान दुकराक धरूंक ताच्या बापाय संगी मेळोवन गालच्या पासाचो उगडास मोती हाडून ताणें पास गुंतलो. उपरांत जनेला लागीं तिळच्या त्या बोकलाच्या गोमटेक शिरकाशें तो पास मांडून दवरलो. त्या 4 पांयांच्या बोकल्याची विलावरी संपी. आतां ताच्या मोतीन 2 पांयांच्या बोकला विशीं चिंतना दसूंक लागली. सैमानान राणीचेर बलात्कार केला म्हूण आयकल्ल्या उपरांत ताका कठीण उपदेश भोगूंक लागले. आपणा संगी साळावळन आसच्या आपल्या इश्टानच आपल्या बायलेचेर अत्याचार चलयल्लो तें ताका गिळूंक जायनातली उंडी जाल्ली. राणीचेर एका तराची जिगुप्सा किरलाली. एका तराचो स्वार्थी जाल्लो तो. सैमानान राणीक एक पावटी भोगलां तर मुखारी तोच ताका भोगूं दी. राणी विशीं वायट चिंती लागलो दिपू. पूण ताचें अंतस्करण ताका जागो नाशिल्लें. कळमीत नासता तुजो नितळ निस्कळ मोग करून तुजेर विश्वास दवरून आशिल्ल्या राणीक जीणभर शिक्षा दिवंक ताणें कसलो गुन्यांव केला. तें कितेंय जावं तो ताकाच समर्थन करी लागलो. हांगासर आसा विंसोण. सैमानान राणीचेर केल्ल्या बलात्कारा खातीर राणीक ताच्याच गोमटेक बांदिजे. ना तर राणी म्हज्या जिवितांत उरजे तर सैमानाची गोमटी. तितल्यार एक भिरांकूळ किंक्राट कुडांत उठली आनी ताची चिंतना घडयेन तुटली. खिणान ताची दिश्ट जगलेणा परी आवाज आयिल्ल्या त्या मोडकोर जनेला थंय गेली. थंयसर ताणें मांडिल्लो पास बोकलाच्या गोमटेक अर्दल्लो. किंक्राटे सवें बोकूल जीव मरणान उडणेंत आशिल्लो. हें दृश्य पळयता पळयता दिपूचे मोतीन परत सैमानाचें मुखामळ त्या दृश्यान मिसळून गेलें. उपरांत बागील उक्तें करून दमसो बारीक आवाज त्या कुडांत उदेलो आनी धांपुल्ल्या त्या बागलाक फाट करून दिपू आपली विंसोण करचे खातीर रस्त्याक देंवलो आनी त्या दाट काळोखान मायाक जालो. आदले राती बोकलाचे किंक्राटे मदें घरांतल्यान भायर पडलो दिपू फांत्यार लागशिल्ल्या पडलेंत भांग जाताना परत पाटी आपल्या घरची मेटां चडा लागलो. आमसरी भितर रिगुल्लोस फांत्याच्या पडले भांगाक राणी उडटा तें उगडासाक हाडून तें उडचे आदीं आपणें न्हिदोन आसजे म्हणल्या निर्धारान सासपोन वेवेगीं वचून राणी देगेन आड पडलो. हरशें पडलेसो भांग सुरू जाताना उडचें राणी आज भांग संपल्यारय उठलें ना. आदले राती सैमानाच्या बलात्कारा विरोध झुजोन उपरांत आपणातावन सुख आपणावंक झगडल्ली पुरासाण आसतली म्हूण दिपून चिंतलें. ताची विंसोण संपल्ली.
ह्या विंचोणेंत राणीक जोडचे खातीर ताणें केल्ल्या कामाची पुरासाण ताका कठीण दोसताना ताणें आपले हात उशे केले आनी दोळे धांपले, पूण दोळ्यांक धांकण घालूंक तो भियेलो. दोळे धांपले म्हणटना भिरंकूळ दृश्य मोतींत उदेवन ताचें काळीज कठीण धडधडतलें आनी ह्या वरवीं सकाळ पर्यंत तो दोळ्यांसंगी झगडूनच रावलो. निमाणें पुरतें सकाळ जाताना तो उठलो आनी ताणें येदोळूच निर्धार केल्ले प्रमाणें ताका आज धन्याच्या घरा खामाक वेच्या आदीं रुखाचो आचारी राघवाचारीक मेळोवंक आशिल्लें. राणीचे आशे प्रमाणें राघवाचारी करना मोडकर जनेल सारकें करयजे. उपरांत 20 दिव्याचे बाकी आशिल्लें बिल्ल फारीक करून 20 दिवो परत पेटयजे. आयचे उपरांत आपणें आमाल पिवोवणें बंद करून नवें जिवीत सुरू करूंक जाय. सूख संतोशाचें नवें जिवीत. आनी ह्या जिवितांत तो आनी राणी, राणी आनी तो, ना 4 पांयांचो बकूल ना 2 पांयांचो बकूल. दिपू राघवाचारीचें घरचें मेट चडतनाच राघवाचारीन सांगूंक आरंभ केल्ली हून खबर आयकतना तो शर्मेलो. आकांता बराबर धन्याच्या घरा धांवूंक आमसोरचें नटन करी लागलो. थंय थावन धन्याच्या बोंगल्याक वचूंक मेड काडचे फुडें आदले राती सैमानाच्या मेजा वयले हात दिल्ल्या नोटांतले 2 नोट राघवाचारीच्या हातीं चेपून आजच आपणें मोडकर जनेल सारकें करीजे म्हूण फर्मावन बोंगल्या कुशीन मेटां घाली लागलो. रस्त्यार रांद इकतेल्यांची आराबाई ताचे कानी आपटतना तें उठोवन बसलें. ताका एक फावटी खंयच्यागी संवसारांत खंयच्यागी संवसाराक उडयल्ले परी जालें. तें आपली मत वास्तवाक हाडित आसतना यांत्रीक रितीन ताची दिश्ट मोडकर जनेला सरसी परतली. तें आवाक्क जालें. थंयसर आदले राती कुंडले उश्टें केल्लो काळो बकूल निर्जीव जावन उमकळो नासलो. हें पळोवन आनी मुखार सोनकवच्या बोकलाची खंत ना म्हूण ताका संतोश जालो. थोड्या वेळान राघवाचारी मोडकर जनेल रिपेरी करूंक नवें फळें घेवन घरा बागलार प्रत्यक्ष जाताना त्या संतोशाक मेर ना जाली. येद्दोळ हांगासर नातलें खाशेलेंपण आतां जोडलें. तशेंच आनी मुखार जनेला तावन तिळूंक कोणायकी अवकाश ना म्हणल्या दादोसकायेच्या चिंतना बराबर ते मोतींतच उल्हासाचीं उडकाणां घाली लागलें. सुमार 11 वरांचें राघवाचारी मोडकर जनेल सारकें करून फाटीं वचूंक आयतो जाताना आचारीन ताचे लागीं सांगलेली पातयेवंक कश्ट मारची खबर आयकून तें सगळेंच विजमीज जालें. मुकलें दार आनी आज सारकें जाल्लें जनेल भद्र करून त्या मंद काळोखांत उमाळोवन येवचो उल्हास चडवूंक शकनासतना जिखणेच्या मनोभावान घाणां गावून नासा लागलें. राघवाचारीन ताका सांगिल्लें इतलेंच, सैमान आपल्या कुडांत गळपास घेवन मेला.